साऊथ गोवा कलेक्टर आनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्या 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांक आयज सस्पेंड केल्या. तेजे फाटली स्टोरी अशी की एक वास्को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो LDC नितीश नवनाथ नायक हे इलेक्शन ड्युटेक म्हूण IT सेलान साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान IT सेलान पोस्टींग आसलें हेंचें. आनी दुसरे अनिरुद्ध पवार म्हणून जे मार्मुगांव म्युनिसिपालिटीन ग्रेड 3 इंजिनियर हे दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्लायींग स्क्वॉडाचेर आसले. सो तो नितीश जो ऑफिसर आसलो, जो IT सेलान जेका पोस्टींग आसलें इलेक्शन ड्युटे खातीर, तेणी एक गाडी आडयली आनी थंय IT म्हणजे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या जाग्यार तेणी इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून क्लेम केलें. ते गाडी आडयली, तेजे कडेन कॅश एमावंट आसलो. अशेंच आमकां कळटा की तेजे कडेन 16 लाख सुमार कॅश एमावंट आसलो. तो तेणी तेजे कडल्यान सीज केलो आनी ताका भंय घालपाक तेणी एक कंट्रोल रुमाक फोन मारून फ्लायींग स्क्वॉडूय आपोवन घेतलेले. मागीर तेजे उपरांत तेणी ती केस थंय रफा केली आनी ते पयशे आसले जे सीज केल्ले ते तेणी रिकॉर्डाचेर दाखयले ना. आनी ताका तो फ्लायींग स्क्वॉडाचो जो इंचार्ज आसलो अनिरुद्ध पवार तो तेज्या बरोबर मेळ्ळो. पण जेन्ना कंट्रोल रुमान जेन्ना हे कॉल परत ट्रेस करपाक स्टार्ट केले, कॉल येयले आनी तेजे फुडें कितें जालें काय म्हणून, तितूंतल्यान तांकां ह्यो सगल्यो गजाली कळपाक लागल्यो. ते ज्या मनशा कडल्यान पयशे सीज केल्ले ते मनशा पर्यंत पावले आनी सगळी स्टोरी कळ्ळे उपरांत तेंच्यांनी एक FIR दाबोळे पुलीस स्टेशनाचेर रेजिस्टर केलें आनी दोनी ऑफिसरांक जे इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ले साऊथ गोवा कलेक्टरान तांकां सस्पेंड केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी हांगा लौकीक चिलकार प्रुडंटा खातीर.